आमच्या म्युन्सिपालिटीची. सो म्युन्सिपालिटीच्या हाका गव्हर्मेंटान कशी हरागिरी केल्यात म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शना संदर्भात जे हांवें काल प्रेस कॉन्फरन्साक रेज केल्लें आनी पयलीं रेज केल्लें की स्टेट इलेक्शन कमिशनर हो तुमगे सर्वंट जावपाक शकना. आयज सुप्रीम कोर्टान परतय तेच सांगलां आनी ते गायडलायन्स तेणी आयज आख्ख्या स्टेटीक दिल्ले आसा की तो एज पर द कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन स्टेट इलेक्शन कमिशन अपॉयंट जावपाक जाय. तुमचो कोण तरी ऑफिसर जो तुमच्या अंडर काम करता म्हणजे तुमच्या घरांतलोच कोण तरी एक नोकर काडटा आनी तुमी रेफरी म्हणून दवरतात आनी मॅच खेळ म्हणटात. आयज सुप्रीम कोर्ट हॅज कम हेविली ऑन द स्टेट गव्हर्मेंट. म्हणजे तुम्ही ऑफिसराक स्टेट इलेक्शन कमिशनर करतात आनी तुम्ही न्यूट्रलिटी कशी एक्सपेक्ट करतले. ते काल परत रेज केल्लें हांवें आनी हेजे पयलीं रेज केल्लें की स्टेट इलेक्शन कमिशनरूच पयलीं सारको ना. म्हणजे हो जो मुख्यमंत्री आसा हो मुख्यमंत्री इल्लिगली जाल्लो आसा आनी हो मुख्यमंत्री लायकूच ना ते सिटार बसपाक. आयज सुप्रीम कोर्टान परत हें केलें आसा. आमी सांगलेलें की तुमी सुप्रीम कोर्टाक अपील करनाका करून तुमचो इगो सॅटिस्फाय करपी तुमची दादागिरी सगळी हें करपा खातीर तुमी टॅक्स पेयरांचो पयसो यूज करता आनी आमकां सगळ्यांक सुप्रीम कोर्टान धाडटात. हे पयशे कोण हें करतलो. लोकांक सगळो त्रास कित्याक. तुम्ही जर सगळ्यांनी कायदेशीर गेल्ले जाल्यार तुमकां पयलीं हायकोर्टान तुमकां बडी मारली. आयज तुमकां परत सुप्रीम कोर्टान बडी मारली. हो लायक ना. मुख्यमंत्री आसा तो लायक ना. तेंचे जे दिल्ली बसल्याक ते कितें खबर ना म्हाका ते कितें हें करता. उत्तराखंडाक एक मुख्यमंत्री गेल्ले आसतात दुसरो नंबर हेचो लागता काय खबर ना. त्याची पयलीं मुख्यमंत्र्यान तर थोडी सुद्दां लज आसा ताका थोडी सुद्दां मॉरलिटी आसा. मुख्यमंत्र्यान 1 मिनिट सुद्दां ह्या खुर्चेचेर बसपाक जायनाशिल्लें आयज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर. पूण तुमी हायकोर्टाची ऑर्डर दिता तुमकां हायकोर्ट क्लियरली सांगता तुमकां तुमी मान्य करा आशिल्लें हायकोर्टान तुमकां सांगलें. तुमी सुप्रीम कोर्टाक अपील करपाक वयता आनी सगळ्या लोकांक त्रास करून उडयतात. कंप्लिटली इल्लिगली हें करता तुमी. प्रत्येक म्हणजे तुम्ही जी गजाल करता ती इल्लिगल करता आनी प्रत्येक फावटी तुमी लोकांक कोर्टाक वचपाक धाडटा हायकोर्टाक सुप्रीम कोर्टाक. सो मुख्यमंत्र्यान थोडी सुद्दां शिल्लक हें आसा मॉरलिटी थोडी सुद्दां आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब राजिनामो दिवपाक जाय. ताबडतोब राजिनामो दिवपाक जाय. तुका हायकोर्टूय तुका रिजेक्ट करता आनी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता आनी तुमचेर स्ट्रिक्चर पास करता. आयज स्ट्रिक्चर 1 आनी 2 न्ही 6 स्ट्रिक्चर तुमचेर पास केल्लें आसा. सो मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब दिवपाक जाय आनी हे जो मिनिस्टर जो आशिल्लो त्या मिनिस्टराकूय इमिजिएटली काडून उडोवपाक जाय. आनी जे ऑफिसर इनवॉल्व आसा हितून कंप्लिटली जे हारागिरी करपाक जे ऑफिसरांनी तांकां सपोर्ट केल्लो आसा त्या सगळ्या ऑफिसरांचेर एक्चुअली एक्शन जावपाक जाय एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर.